Headlines brought to you by Panchamrita. पश्चिम बंगालातल्या कोळसो घोटाळ्यातले पैसे 2022चे विधानसभा वेंचणुकेत पावले गोंयांत। ईडीचो आरोप, टीएमसी म्हणटा केंद्र सरकार करता ईडीचो गैरवापर। हडफडे अग्निकांडा उपरांत पळिल्ल्या क्लबाचो ऑपरेशनल मॅनेजर विजय कुमार सिंगाक 8 दिसांची पुलीस कस्टडी। झारखंडांतल्यान धरलो सरपंच सचिव अंडरग्राउंड। केरी तेरेखोल न्हंयत बेकायदेशीर रेंव उस्पितात म्हूण कागाळ करतल्या धमक्यो। रेंव वेवसायीक पावल्या घरा कडेन, पुलीस आपयल्यार येनात, फामिली काचाबूल। जागतिक मराठी साहित्य संमेलनात मराठीक राजभाषेचो दर्जो दिवपाचो विशय ना, वेलिंगकाराचो आयोजकांचेर फोग। संमेलनात थारावाची पद्धत ना, अनिल सामंताचें प्रत्युत्तर। फाटल्या 15 दिसांत गुड्डेमाळ सावड्ड्यांत 2 ट्रक चोरयेक, पुलिशेंत कागाळ, मात अजून मेरेन ट्रकांचो पत्तो ना। शंभर वा चड फ्लॅट आशिल्ल्या बिल्डिंगांनी योग्य वैजकी सुविधा ना जाल्यार ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मेळची ना। आपतकालीन परिस्थितींत सोसायटींत पॅरामेडिक्स आसप गरजेचो।